मिसावान दडिल्ले जेजूचे आपोस्तल आतां फाटीं आयले. सुवार्थेकारांनूच विवरिल्लें तशें जिणी बदलपाची बरी खबर परगटून देंवचार दावंडावन आनी पिडेस्तांक तेल माकून गूण केले ते आतां जेजू लागीं तांणी केल्ल्या मिसावांची वर्दी दितात. जेजून तांचे लागीं वऱ्या विंगड सुवातेक वचून थोडो विशेव घेवया म्हूण सांगूंक जाय तर आपले शिस मिसावान थकल्यात म्हूण तो समजता. एकडच्यान जेजू आपल्या शिसांक विशेव दिवंक कुशी व्हरता तर आनी एकडच्यान लोकां जोमो जेजू थंय विशेव सोदून आयिल्लें दिसता. गोवळ्याक, बोकऱ्यांक आनी विशेवाक लागचिलो संबंद आसा. किर्तनगर्त म्हणटा तशें, सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या चोरवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. ही उतरां आयची सुवार्थां मतीं घालतात. विशेवाक भायर सरिल्ल्या जेजू आनी आपोस्तलांक विशेव आशेवचो व्हड लोकां जोमो विशेव जाग्यार भेटलो. गोवळी, हिंड आनी विशेव ह्या उतरांनी आयची सुवार्ता जेजू कोण म्हणलेंय कळीत करता आनी ताचें मोवाळ मोनय उगडापें करता. सुवार्थेंतलीं उतरां जेजू आनी लोकां जोम्या उद्देशी सगळें स्पश्ट करतात. गोवळी नासलेल्या बोकऱ्यां परी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तो तांकां जायतें शिकोवंक लागलो. त्या विशेवाच्या मैदानाचेर जेजूची शिकोवन लोकांक पांचवो चोरव जावंक पावली. तो तांचो बरो गोवळी जावंक पावलो. ते एकसुरे सुवातेर जेजू तांकां वाडटलो खरें, पूण ताची शिकोवन पयल्यान पयलें त्या लोकांक चड गरजेचें आत्मीक खाण जावंक पावली. ते सुवार्थेंतलें विस्नार मोती. एजेकिएल प्रवादीन 30 आनी 4 अध्याय वाक्य 14 आनी 15 हांगासर सांगून दिल्ली, हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक चरयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो म्हणलीं उतरां गोवळ्या जेजू थंय खरी जालीं. ताचें उतर आयकुनच्यांत आत्मीक चोरव आसा, विशेव आसा. आमकां त्या चोरवाची, गोवळ्याची आनी विशेवाची गरज आसा.